सांतिस्तेव एक नांव आसा खरें म्हळ्यार जुवां तिसवाड्यान पडटा ही आयलंडां जुंय आसात ताका जुंयां आनी एका शाखेची जुंयां म्हणटाले पयले हांगा जायत्यो शाखो जाताल्यो भेंडे गेरीत हांगा भेंडे जाताले जाचे शाखो भायर वयताल्यो शाखेचे जुंये आनी इल्या वेळ अशेंय म्हणटात फुडें हिरवें आसलें हांगा आनी अशें म्हणटात की 7 आयलंडां हो जुंये मेळून हो गांव न्ही केला आदी पुर्वजांनी बांदून हाडला हो आनी हांगा जायत्यो वस्तू आसात फोर्ट आसा वयर दोंगर आसा एक तळटो म्हणून थिंगा एक जंगल कशें आहा थिंगा मॉनिटर्स लिझर्ड सगळे तरेचे माणगी वचून हांगा आसात क्रोकोडायल्स म्हणटच दिसता इल्लो गांव पूण हांगा सगळ्यो वस्तू आसात आनी गांवचे लोक वावुरता हो गांव सांबाळूंक दर्या आसा शेतां रोयनात आयज पूण दर्यान नुस्तें आसा लोक जायतें नुस्तें खातात आनी ह्या सांतिस्तेव कित्याक हांगा इगोर्ज जी आसात ती जायत्या पुर्वजांनी बांदलेली हांगा जसो हिंदू लोक आसात हांगा 2 वाडे आसा आंकडा आनी थोंका पूण हांगा इगोर्ज चडसो लोक क्रिस्तांव आसा आनी इगोर्जेचें नांव पात्रोन आसा सांतिस्तेव देखून हें नांव सांतिस्तेवूय म्हूण नांव पडलां तर आयज परब खरें म्हळ्यार देव मनीस जाला आमचे मदें दाखोवंक की आमी मनीस कशें चलचे संवसारांत आनी आमचे खातीर हो उगडास खरें म्हळ्यार तो परत परत जल्मना एक फावटी जल्मलो तो मेलो जिवन जालो गेलो परत येतलो आमी रावता ताका एरियाक वैभवान येतलो पूण तर आजून आमी जेजूक ओळखूंक ना जायते मनीस जेजूक ओळखनात नाताळ आमकां संदी जेजूक ओळखूंक ताका आमी अनुभवूंक ताचें तें न्ही ताचें कार्य आसलें जें मिसांव आसलें तें आमचें करूंक समाजांत मनीस कशें जीव म्हणजे नाताळां हीच कुशळकाय हांव म्हणटालो JOY इंग्लीश भाशेन जॉय म्हणटा जॉय म्हणजे जेजू आमकां देव पयलो दुसरो मनीस आदर्स JO हें दुसऱ्या खातीर आमी वावरूंक आनी म्हाका यू निमाणो JOY तेन्ना की कुशळकाय करी शकना हांव भुरगेपणांतल्यान ह्या इगोर्जेन 9 वर्सांचो आसतना सांकिस्तांव म्हणून काम करतालो 10 रुपयांचें पाग घातलें आनी आयचो दीस पासून उपरांत हांव भायर गेलो आनी आयचो दीस पासून ह्या इगोर्जेचो म्हाका मोग आनी ह्या इगोर्जेचें नांव खुशे मनान आनी सेवा कोत्ता सोशल वर्कर